विषय जटील आसा, पण ताची सगळी तासां, ताचे सगळ्यो खाची कोणचे समजून घेवन प्रत्येक गोंयकारान आपलें मत तयार करपाची गरज आसा. सुरवात किशोरा कडच्यान करता. तिचेर हांवें घांटी हो शब्द वापरलो ना, कारण हांवूय घाटाच्या पांया कडेन जन्म आयला, म्हाका पांडुरंगय घाटाच्या पांया कडेन जन्म आयला, घाटारच आयला कळ्ळें तुका. सो पांडुरंगाकय घाटी म्हणचो पडटलो. तो गोंयकार, तो काय घाटी न्ही. सो म्हाका दिसता कांय शब्दांचो अर्थ आमी जाणून घेवन म्हाका दिसता मतां आनीक मागीर लेबलाय लावपाक जाय. बट तूं जेन्ना एक गोवन आनी एक नॉन गोवन अशी ह्या विशया कडेन पळयता, ताका वेगवेगळी तासां आसात. जशें हांवें सांगलें की सांस्कृतीक आसतली, सामाजीक आसतली, आर्थीकय आसतली. आनी आतां हो राजकी जाला मुद्दो. तुका ह्या वादा कडेन पळयतना हो कितलो गंभीर दिसता आनी कोणाक कसले लेबल लावचे दिसता? घाटी म्हणजे जे घाटार रावताले तांकां पयलीं घाटी म्हणटाले, पयलीं तांकांय कांय दिसानासलें आनी म्हणपाकूय कांय दिसानासलें. पूण आतां घाटी हो शब्द हो इन्सल्टींग अशा पद्दतीन तेचो वापर जाता आनी त्या खातीर आमी तो वापरचो न्हू. म्हणजे वॉट डिसिजन यू हॅव टेकन नॉट टू यूज दॅट वर्ड इज अ परफेक्ट अँड इज अ रायट डिसिजन. आतां तूं म्हटलां की हो जो इशू आसा तो पॉलिटिसायज इशू काय बाकीचे कितें, जर बाकीचे कितें ताका एंगल्स आसात. कशें जालां की गोंयान प्रत्येक विशय आयज पॉलिटिसायज जायता. प्रत्येक विशय म्हणजे खंयचोय विशय जर उप्रासलो जाल्यार ताका पॉलिटिक्स लागता आनी मागीर त्या विशयाची सामकी घाण जावन पडटा. एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली की फक्त घाटी आनी गोंयकार किंवा नॉन गोवन आनी गोवन हो विशय फाटल्या इलेक्शनाक एक नव्या पद्दतीन मुखार आयलो. पूण आमी जर त्या विशयाचेर उलोवपाक गेले जाल्यार आमकां खूब पयलीं इतिहासान वयचो पडटलो आनी त्या इतिहासान आतां सद्या तरी आमी या नाका. पूण म्हाका दिसता की नॉन गोवन आनी कन्नडिगास हो लेबल लावन एक ग्रूप आमी इलेक्शन लडटले अशें जो म्हणटा. ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्युशनान प्रत्येक नागरिकाक हक्क आसा, अधिकार आसा वेंचणूक लडोवपाचो. आतां ते तेंचें म्हणणें कितें आहा की दे आर बॉर्न इन गोवा बट दे आर कन्नडिगास. आतां विशय असो आहा की वी आर फेडरल सिस्टम, आमची जी सिस्टम आहा ती फेडरल सिस्टम. एज अ नेशन वी आर इंडियन्स बट एवरी स्टेट हॅज इज ओन आयडेंटिटी आनी ती आयडेंटिटी जर सांबाळपाक जाय जाल्यार त्या पद्दतीन त्या स्टेटीची जो कल्चर आसा, त्या स्टेटीची जे हेरिटेज आसा, त्या स्टेटीचो जो आमची जीवन पद्दती आसा तेचें रक्षण करप आनी ती सांबाळून दवरप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आयज पॉलिटिक्साक लागून एक गजाल कशें जाला की रिव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन गोंयकारपण आनी नॉन गोवन्स हाच्या मदलो जो एक जो हें आसा तो स्पश्ट केल्या उपरांत आयज तांकां दिसता नॉन गोवन्सवाल्यांक की आमी एकठांय जावन आमची ताकद आमी दाखोवंक जाय म्हणून. आनी तशें जर जालें जाल्यार ती गोंया खातीर खूब बरी थारची ना गजाल अशें म्हाका दिसता. म्हाका पयरच्या आमच्या ब्रह्मास्त्राच्या एपिसोडान उदय बाबान बरेंच सांगलां की कन्नडिगांनी अवश्य वेंचणूक लडोवची, पण कन्नडिगां म्हूण लडोवची न्ही, हांगचे नागरीक म्हूण लडोवची. तुम्ही जेन्ना अशी लेबल लायतात तेन्ना तुम्हीच सगळे जगाक जाणीव करून दितात की तुम्ही कोण तरी वेगळे म्हणून. तुम्ही लोकांक जाणीव करून दिनाकात तुम्ही कोण तरी वेगळे म्हणून. आनी जे त्या विशयाचेर राजकारण करपाक सोदतात तांकां मागीर आमी पळोवन घेवया. जयर, हाऊ डू यू लुक एट? See, migrants, we can call them migrants now, no Ghantis, but migrants, as Kishore has rightly said, it's been an issue for many years now, and the basic problem right now is a group has been formed, and representing those sections of people. That is disturbing. But the question here is, everybody talks that this is divisive politics and this is Bithale and Bhaile and all of that. But having said that, we need to sit together and think of a solution. ते बरें जावचें ना, हें बरें जावचें ना, तें बरें जावचें ना, vocal for local and all of that सगळें म्हणटा, but we need to, like how revolutionary Goans have taken a stand saying that okay, fine, person of Goan origin, okay, how many people supported that? Yes, correct. Okay, nobody supported that. He was fighting all by himself, everybody. It could have been an issue, and here we could have been debating, okay, what is a person of Goan origin?
now we are just crying foul, saying that अरे अशें करचें न्हू, तशें करचें न्हू, तेणी ग्रुप करचो न्हू, अशें कर. Democratically, nobody can stop them. We are only grumbling and complaining. Let us sit together and come out with solutions. How many people have raised it in the assembly? आमचे 40 members are there. Yes. Nobody has taken this issue up. तुझ्या मायग्रंट हो एक बरो इंटरेस्टिंग शब्द वापरलो. When I talk about migrants, तुम्ही मागे असेंब्ली भितर how many people have raised it? Most of these vote banks of our Yes, politicians yes, are yeah. comprising of these migrants. न्ही? Absolutely. माहिती आनी असेंब्ली भितर This is कित्याक इश्यू काडटले? This is This the is the reason reason, yeah. why they have declared this, that now they are going to fight as Kannadiga. We'll Yeah. come to that vote bank Yes. politics. हातूंतल्यान एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स तयार जाता. बट बिफोर दॅट पांडुरंग तुवें सांगलें की आपूण तुगेलो घाटार जन्म आयला पण आपूण गोंयकार. सो असले शब्द तुगेले गोंयकाराकय लागू जाता आनी गोंयकारांचो अपमान जाता असो खूब जाणांनी मातशें मतींत घेवचें म्हणून. तूं ह्या विशया कडेन कसो पळयता? हांव ह्या विशया कडेन सामको पर्टिक्युलर हे आसा. हांवें ते संडेच्या म्हज्या कॉलमानूय हांवें बरयलां की इलेक्शन लडपाचो अधिकार कोणाक आसा कोणाक ना हाचेर, आनी पंचायतीच्या संदर्भात तर अनेक कोर्टांनी याचिका पेंडींग आसात. ते घटना आनी घटना बाह्य जे आसा पीठ आसा ते ठरयतले केन्ना तरी. पूण आमच्या गोंयान जर इलेक्शनां लडपाचीं आसात कोणाकय जाल्यार हांव म्हणटा की, आनी आमी केन्ना आयकूंकय ना की पंचायतीचे हेजेर पॅनलाचेर केन्ना इलेक्शनां जाता म्हणून. पंचायत इलेक्शन येयलें, उठलो कोण तर रावलो इलेक्शनात, जिखलो तो आमदाराचो मनीस, अशी एक सिस्टम आसा आमची. सो पॅनल बिनल हे प्रकार ना. आता पॅनल प्रकार जर हे करता आसत कन्नड जाल्यार हो आश्चर्याची गजाल. कारण गोंयान जे जवळ 18.5% जे मायग्रंट आसात, जे 2011च्या सेन्सक्सा प्रमाण जे 18% जे गोंयान मायग्रंट आसात, तेतून गुजराती आसात, सगळ्यांत चड महाराष्ट्रीयन आसात, कन्नड आसात, बिहारी आसात, युपी आसात, तामीळ आसात, मल्याळम, केरळायट आसात. मग ह्या सगळ्या लोकांनी लॉबिंग करून फाल्यां सगळ्या लोकांनी पॅनल आपली उबी करची काय कितें, असो एक प्रश्न येता. सो म्हाजें अशें म्हणणें आसा की तुमकां जर गोंयान रावपाचें आसा जाल्यार गोंयची अस्मिता जपात, गोंयची भाशा शिकात, गोंयची संस्कृती आत्मसात करात आनी गोंयकार म्हणूनच इलेक्शन लडात. ताका पॅनलाची वेगळी गरजूच ना. हे अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. नाही, एब्सोल्युटली करेक्ट. आनी हांव सुरवात आनी हाच्या पयलीं प्रमोद, गोंयान तूं जर लिस्ट काडून पळयलें, धर्मेश सगलानी, यतीन पारेख, तो गिरीश पिल्ले, मागीर तो शरण मेट्टी, हे सगळे लोक जे जिखल्यात, नागेश करू शेट्टी, हे सगळे लोक जिखल्यात, हांचो मूळ गोंयान खंय आशिल्ले. त्यांची फॅमिली गोंयान येवन मायग्रेट जावन रावलेली. तांणी केन्नाय बी आपूण एक कोण करेक्ट. ह्या लोकांनी केन्ना सांगूना की आपूण कोण तरी एक भायलो, आपूण किंवा गुजराती किंवा आपूण एक तामीळ किंवा आपूण काही कन्नड अशें सांगूना. सो आतांची गजाल कित्याक येयला, याचो अर्थ म्हाका दिसता की दुसऱ्या हेडन म्हाका एक डावटूय आसा की काय पॉलिटिकल लिडर जे आमचे गोंयांतले आसात, मुरगांव म्हणात, मडगांव म्हणात, फोंड्या म्हणात, पणजे म्हणात, अशा जाग्यार जे काय रावतात, त्यांच्या जे वोटर जे आसात, म्हाका दिसता तांच्यांनी हांकां फूस लायलें काय कितें की तुमी तुमची पॅनलां तयार करा तुमचे रायट्स तुमकां मेळोवपा खातीर म्हणून.